हिक ॲत नुंक म्हणून येत गी. आता थोड्यांक काय गाळी दिल्ल्या बरी आयकूंक लागले गे म्हणून. हिक ॲत नुंक HICETNUNC हिक ॲत नुंक हियर अँड नाव. हांगा आणि आता. आमी जर तर जोकासनेन मुतीक वेली आमचे क्रिस्तांवपण अशें बदलातलें. दारून जाले हांव आमी. कित्याक आमी नेनाव ह्या घडये साक्रामेंत म्हळ्यार कितें. आगोस्तिनान पयिल्लें सांगलें भितरल्या कुरपेचें बैलें लक्षण, बैलें गुर्त. देखून एका साक्रामेंतान हांव तें उदक ओतता आनी हांव तुका पवित्र स्नान दिता बापाचें पुताचें पवित्र आत्म्याचें नांवी म्हणटाना थंय कालें घडटा. इल्लेशें तें भुरगें भिजता मात तकलेर आनी आमी तक्षणां पुजता. पूण भितर जो भुरगो देवाचो जाल्लो सासनाक देवाचो भुरगो, सासताक देवाचें भुरगें. देखून पवित्र सभा आमकां जी कोण नोट्सान आयल्यान बरोवन घेया. तुमकां घरा उकास मेळटा आसतना इंग्लिशान ती तुमकां इंटरनेटाचेर पळयत. कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च वडोल फादरापान सांगचें हांवें आयकलें. अर्थीक 1131 1131 साक्रामेंत कितें म्हूण आमकां सांगता. कुरपेच्या परिपूर्णतेचो गुर्त. परिपूर्ण जावन आमकां कुरपा मेळटा. जी कुरपा जे गुर्त क्रिस्तान स्थापल्यात, क्रिस्तान आमकां घडोवन दिल्यात आनी पवित्र सभेच्या जतनेक ते दिल्यात, ओपून दिल्यात आमकां पवित्र सभेक, जाचे वरवीं दैवीक जिवीत आमचे भितर वाळटा. देखून भाव भयणीनो, साक्रामेंत हर एका साक्रामेंतांत तुमी पळयशात जाल्यार थंयसर देवाचें उतर परगट जाता आनी उपरांत एक गुर्त घडटा. देखून कोण ते पिशे आमकां म्हणाले हें तुमच्या पोत्याक माहितीक जाणवायक आमकां एक बदलाम घाल्लो आसा. कातोलिका मध्ये देवाचें उतर ना. कातोलिका मध्ये देवाच्या उतराची जाणवाय ना म्हणून आयकलां न्ही तुमी. थोडीं जाणां तकली आलयतात म्हाका कळना वय म्हणून गी जे मेवून गे कशें म्हूण कळना. वय हांगा खाली वय म्हळ्यार पावना. तिणें तोंडांनी सांगलें वय वय फादर म्हणून. आमचेर एक बदलाम घाल्लो आसा. कातोलिकांक देवाच्या उतराची वळख ना. सांगता तुमकां मिसाच्या वेळार हांगा पुस्तकां वाचपाची पुस्तकां आसतात न्ही. फकत मिसा वेळार वापरच्या वाचपांत हांव सुमार 89% शुभ वार्ता आमकां आयकूंक मेळटा. सुमार 13% सगळो पोरणो चल्लो. कीर्तन पुस्तक सोड न्हू, कीर्तनी सांगत घाले सुमार 20%. ताच्या उपरांत सुमार 71% आमकां सा पावलाच्या पुस्तकांतली वाचपां आयकूंक मेळटात. आतां हें कित्याक हांवें पर्संटेज सांगचें तुमकां. आमच्या मिसाची वाचपां अशा बऱ्या नमुन्यार ती मांडून हाडल्यांत प्रोटेस्टंट, मेथोडिस्ट, बॅप्टिस्ट, अँग्लिकन्स हे पुरो नांवां तुमी आयकल्यात न्ही. सकड आमची पुस्तकां कॉपी करतात. उगडास दवरा ते. देखून तुमच्या कानान येवन कितेंय पुसपुसच्यांक हें सांगा तुमी वापरची मिसाची कितें शुभ वाचपांची पुस्तकां आमचे तावन आमी अशा बऱ्या नमुन्यार ती मांडावळ घाल्ली आसा. देखून केदाळे आमी अशें पेट्यांक धांवडायतना कुंय कुंय करून चिमटी पोंदा घालून बसतात पळय तशें बसचें नाका. धैर्यान सांगा आमच्या पवित्र सभेंत देवाचें उतर केदाळय घासता. देखून हर एका साक्रामेंतांनी देवाचें उतर आनी गुर्त जावं पुरो एक मुदी बसावणी पूण ताच्या पयलें देवाचें उतर, जावं पुरो माकणी ताच्या पयलें देवाचें उतर, जावं पुरो क्रिज्म ताच्या पयलें देवाचें उतर. हाचो अर्थ कितें. पोरण्या सोल्ल्यांत थोड्याच घडयांनी फादर एंटनी तुमकां सांगलें देव कसो आमच्या मदें वस्ती करता म्हणून. पोरण्या सोल्ल्यांत देव येवन तंबांत वस्ती करतालो जावं पुरो कुपाच्या रुपार. देखून पवित्र सभा आमकां शिकयता आतां देवाच्या पुतान आर्कांत वस्ती केल्ल्या बरी ह्या तंबांत तो आयिल्ल्या बरी पवित्र सभेंत तो वस्ती करता. देखून हें देवाचें उतर आमकां दिता कोण. पवित्र सभा.
भाऊ भयणीनो, पूण मिसा वेळार आनी हेर साक्रामेंतांनी कितें घडता परत्यान आतां तुमी एक ग्रेक शब्द 2 शिकल्यात न्ही, आतां एक लातीन शब्द शिका. हिक ॲट नूंक म्हूण येत गी. आतां थोड्यांक काय गाळी दिल्ल्या बरी आयकूंक लागलें गे म्हणून. हिक ॲट नूंक, हिक ॲट नूंक, HICETNUNC, हिक ॲट नूंक म्हळ्यार कितें इंग्लिशांत हियर अँड नाव, हांगा आनी आतां. 2000 वर्सां आदीं तो आयलो आमच्या मदें, सगळ्यांनी गेलो, लोकां मदें तो गेलो, ताणें असाऱ्यां केलीं, ताणें शिकयलें आमकां कितें पडून गेलां तातूंत. आमी चारित्रीक जेजूची पुजा करना, आमी साक्रामेंताच्या गुर्तार जो आतां जियेता ताची पुजा करता, ताका संभ्रमता. देखून हिक ॲट नूंक म्हळ्यार जायत्या आमच्यातल्या पाद्र्यापांक कितें करचें. फादर म्हाका एक कूट घाली येत गे, पाद्र्याप धांवून येवं का म्हजो सांगात तो कूट. म्हाका एक अवकाश मेळ्ळा कूट घाली. आमकां अवकाश मेळ्ळो जाल्यार आमच्या हेर पाद्र्यापांक इल्लीशी कुटी घालून 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 शिकयत. कित्याक आमी सक्कड फावटी शिकोवचें चारित्रीक जेजू विशयान. तो जेजू आतां आमच्या मदें जियेता. हिक ॲट नूंक. हाका लागून थोडी 1-2 गणितां आमी आत्तां आयकल्ल्या सुवातेंत हांव शिकया. एमावसाचें गणीत आमकां गरजेचें कित्याक. एमावसाच्या गणितांत आमी 1-2 थिंग संगत्यो पळोवच्यो जाल्यार त्या शिसा विशयांत आमकां व्हडलो कांय गरज नासलें. ते 2 शीस, ताच्या बदलाक जाकोबा विशयान सांगयता आसलें, बर्तलोमेव विशयान सांगयता आसलें, आनी हेर शिसां विशयान सांगयता आसलें. पूण हे 2, एकलो क्लेओफास आनी एकल्याचें नांवूच ना. आनी सुवार्ता तुमकां आयकता आसतना इल्लेशें पुरो जालें आसतलें, कित्याक हे 5 मिनटां लागलीं ती सुवार्ता आयकूंक. तितलें कित्याक सांगलां. आनी लूक जाणान तुमी, लूक नांवां दिवच्यान भारी हुशार, सगळ्यांची नांवां दिता तो, पूण गरज आसल्या कडेन थोड्यांची नांवां तो लिपोवन दवरता. तांचो एक अर्थ आसा. एक दाखलो दिवचो जाल्यार ती पातकी स्त्री. पातकी स्त्री विशयान आमी आयकता 7व्या अध्यायान, ओळू 37-50 आनी 1 पर्यंत. पातकी स्त्री, त्या शहरांत एकली खोटी स्त्री जियोवन आसली. आतां जर तर ती स्त्री कोण म्हूण जेजू जाणा, तिचें नांवय सांगयत आसलें गे, पूण लूक तें नांव लिपोवन दवरता तिचो मान राखच्याक. हांगा ह्या दोगां शिसां मदें एकल्याचें नांव सांगता, तेंय गरजेक लागून सांगता, आनी एकल्याचें नांवय सांगना. पूण सुवार्तेंत दाखलो दिला. कित्याक? लुकाचो उद्देश मनशांची वळख करून दिवच्यान न्ही, जिवंत जाल्ल्या जेजूची वळख करून दिवच्या. जिवंत जाल्ल्या जेजूची वळख करून दिल्ल्या. तितलें मात्र न्ही, आतां कोण तो व्यक्ती म्हणून आमकां खबर नासल्या वेळार त्या क्लेओफासाच्या नांवा बदलाक म्हजेंय नांव घाली येता हांवें. चिंतया तुमी. देखून घरा वचून घोव बायल आसात जाल्यार क्लेओफासाचें नांव काडा आनी त्या आनी एकल्या शिसाचें नांव काडा आनी ताच्या बदलाक तुमचीं नांवां घाला आनी वाचा. तक्षणा ती सुवार्ता जेजू तुज्या घरा आयिल्ल्या बरी, तुज्या लागीं उलयल्ल्या बरी तुका भोगतलें. तो आसा उद्देश लुकाचो. सुरवेल्या क्रिस्तांवांक शिकोवन दिता आसतना आमी हिस्ट्री क्लासींनी नांव, कित्याक हांव तांकां सांगता जायतें बरोवन घाली तें आसलें, पूण तें बरोवंक आमकां बुकूच पावचें नात म्हणून. म्हळ्यार हांवचो उद्देशी जेजू विशयान बरोवन घालचें न्ही, जिवंत जाल्ल्या जेजूची वळख दिवच्यात आनी ताचो अणभव करच्या. देखून हें गणीत तांकांच, त्या दोगांशी सांग मात्र न्ही, सुरवेल्या क्रिस्तांवांक सगळ्यांक लागू जाता. आमी त्या जेजूक, आमी त्या शब्दाच्या रुपार आसल्याक आमी आतां पारखूंक जाय म्हणून. अशें म्हणटाना हें गणीत जायते जण दुसऱ्या गरजे खातीर वापरतात.
एकलो जॉयल बी ग्रीन म्हणलो म्हणटा हें एमावसाचें गडीत आनी तो येवकारिस्ता विशयान कांयच ना. तो म्हणटा जेजू जिवंत जाल्ल्याचो दाखलो दिवंक जाय आसलो, देखून हें गडीत ते दोगा जाणांचे सामोदें तो वेता म्हणून. समजल्या ताचे तर्क. देखून तो जेजू जायत्या गडितांनी आपणाक दिश्टीक पडासो करता. आमी म्हणटा एपॅरिशन्स ऑफ जिजस, पोस्ट रेजरेक्शन जी वटेन एपॅरिशन्स ऑफ जिजस म्हणून इंग्लिशान, तें दाखोवच्या खातीर. जावं पुरो, तर्का खातीर एक तर्क करया. पूण आमी म्हणचें तो जिवंत जाल्या उपरांत मनशाच्या कुडीर आसा की आपल्या मिस्तीक कुडींत आसा? कितें म्हणटात तुमी? आपल्या मनशा कुडींत आसा की आपल्या मिस्तीक कुडींत तो आसा? मिस्तीक कुडींत आसा. देखून तो जिवंत जाला म्हूण दाखलो मेळटाच. देखून येवकारिस्ताचो दाखलो कित्याक? तो आपणाच्या मिस्तीक कुडींत आपणाक हाजीर करता. एका मनशान जेजूची आसा इमाज आसा न्ही, कुर्सायल्ली. एका बऱ्या पेंटरान मस्त वर्सां आदी म्हाका विचारलें, फादर तो कुरीस म्हाका पळयले बरो दिसना. हांवें तो बरो मागण्याचो मनीस, हांवें व्हरन पेंट करयेत की जायत वर्सां आयबा म्हळें. ताणें कुरीस व्हेलो आनी 2 दिसां उपरांत फाटीं हाडलो. म्हाका कुर्सा पळोवन म्हाकाच बिरमो दिसली. जेजूचें रागात हरये कडेन वळटा, हरये कडेन वळटा. तो क्लियरी आंगार हातान पवल्या हरये कडेन वळटा. बोगना मनशा रुपी आसल्या जेजू विशान. ती शिक्षा, ते कश्ट ताणें पूर्ण रुपान सोंसल्यात. पूण आतां आसा जेजू आपल्या मिस्तीक कुडींत. देखून शब्द आमच्या मदें परगट जाताना उगडास दवरया. तो शब्द फकत तोंडा कानांनी आयकूनचो आवाज न्हय, तो शब्द मनशाचें हाजीरपण, या देव जणाचें हाजीरपण, द प्रेझन्स ऑफ द पर्सन ऑफ गॉड. देखून भाव भयणीनो, कितें जेरोबान सांगिल्ल्या बरी शुभ वार्ता आयकतना, तेका बाप्तिस्मांत भाग घेतना हर एक कडेन शब्द मनीस जाता. हांगासर क्रिसमस घडता, थंयसर इस्टर घडता. हांगा देव मनशा रुपार आमच्या मदें येता, थंय तो आपणाकच रितो करता. परत्यान तो हांगा मनशा रुपांत आमच्या मदें येता, शब्द परगट जाताना. देखून दयेकन मतीक वेल्यान तुमी सकटांनी आतां तुमी घरा वचून बायबल वाचतात, तांतू फरक आसा. घरा वचून आमी बायबल वाचता आसतना आमी भक्तीपणान वाचचो. पूण हांगासर मिसा वेळार ह्या हेर संस्कारांनी आमी देवाचें उतर आयकतना देवूच कुद्दू जावन आमच्या सांगाता उलयता. म्हाका संपोवंक जाय, आमकां वेळ उणो आसा. ह्या घडयेक तुमकां 2 अभ्यास हांव दितां. 2 अभ्यास, सादे अभ्यास. तुमकां पुरा बायबल शिकोवंक 7 मेटांची विधानां, आरश्याचें विधान आनी लेक्सियो दिविना म्हणून हें पुरा तुमकां आयकून संवय जाल्या. सुरविल्या इगर्ज मातयेंत तांच्या मदें हीं पुस्तकां नातल्लीं. हीं आतां आयल्यांत आमच्या मदें. तांच्या मदें जें कितें परगट जालां तें तक्षणा काळजांत रिगलां, मतींत उरलां. कित्याक तांकां आयकूंकूच मेळचें अप्रूप आसलें. आनी ह्या वेळार पवित्र सभेच्या बापयांनी, मरुभुमींतल्या बापयांनी आनी पाश्चात्य गांवच्या बापयांनी आमकां जें शिकयलां, 2 विधानां, सादी विधानां हांव तुमकां सांगतां निमाणें. एक जे मरुभुमींतले बापय आमी म्हणटा, डेजर्ट फादर्स, तांणी आमकां दिल्लें द मेथड ऑफ सेल्फ एमॅन्सिपेशन. आमकांच आमी रितें करचें, आमकांच रितें करचें. रितें केल्या शिवाय आमचें काळीज हेर संगतींनी भरून आसल्यार, सादी तांची उतरां, आमचें काळीज हेर संगतींनी भरून आसल्यार देवाच्या उतराक रिगोवंक जायना, प्रभाव जायना थंयसर. देखून आमी आमकांच रितें करूंक जाय. क्रिस्त देवाच्या पुत्रानच रितें करचें कशें म्हूण आमकां दाखयलें.
देखून हे पवित्र कितें मरुभुमींतले बापय आमकां म्हणटात 2 गडितां ते मस्त गडितां ते दितात 2 गडितां. एक बापाची कृपा तोच देव पूत पवित्र आत्मो आनी बाप आसा जेजूच्या पवित्र स्नानाच्या गडिता वेळार, आनी हो म्हजो पूत हाचे थंय हांव मानवाला म्हणटा देवाचो बापाचो आवाज, आनी तें घडल्लेंच जेजू अरण्याक वेता. 40 दीस सैतानान ताका थंय व्हेलो, पूण 40 दीस आनी 40 राती तो उपवास आनी मागणें करता, आपणाकच रितो करता समाजेंत हांवें मुखार सरच्या. ताचे उपरांत तो ताचे मिसांव आराम करता, रितें करचें. पूण हे रितेंपण संपूर्ण एक पावतात म्हणटात हे बापूय केदळा 40 वरां ताणें आपणाकच खाली केल्ल्या वेळार. थंय 40 दीस आनी हांगा 40 वरां खंय ताका फोंडांत दवरल्या वेळार तो मेलो, ताणें आपलो जीव दिलो आनी 40 वरां तो फोंडांत उरलो. उपरांत महिमेवंत जावन पदवेन तो भायर येता जिवंत जावन. सेल्फ एमॅन्सिपेशन. देखून ते म्हणटात ह्या नमुन्यार प्राजीत करता आसतना देव आमच्या लागीं उलयता. देखून आमच्या थंय हांगा ल्हान व्हड सॅक्रिफायस करन आमची मोत एकाग्रता आमी म्हणटा ती अशीच आसूंक जाय. देवा तुजें उतर म्हाका सांग, देवा तुजें उतर म्हाका दी. हें बरयल्लें उतर नीज जावन तुज्या जिणेक लागू जावन तें मेळटा तुका. समजल्यात? हे एक विधान आमकां सुरविल्या त्या काळाच्या मरुभुमींतल्या बापायांनी दिल्लें. दुसरें विधान आनी एक पाश्चात्य गांवच्या बापायांनी दिल्लें, देवाच्या उतराची तपासणी. द स्क्रुटिनी ऑफ द स्क्रिप्चर. स्क्रुटिनी ऑफ द स्क्रिप्चर म्हळ्यार कितें? देव आमच्या लागीं उलयता, पूण आमची काळजां म्हणा संवसारी वडण्यांनी भरून आसात देखून ते उतर नटवना, ते उतर भितर रिगाना. खंय हांवें एका व्हिडिओन तशें पळयल्लें, एका फातराक बुराक करी जाय जाल्यार तेंबो 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 उदक पडाशें करीचें. ते उदक हप्ते म्हयनेभर पडटा ते बारीक एक फोंड उसो जाता. ते उतर त्या नमुने नटवा जाय. देखून तपासणी म्हळ्यार ह्या बापायांनी आमकां दिल्लो उपाय तेंच सगळो बायबल न्हय, एक अध्याय, एक ओळ, एक ल्हानसो भाग कान घडये आमी तो वाचचो आनी नियाळ करचो. कितल्या तेंपाक थोड्या पटी हप्त्यांक या म्हयन्यांक एकच येदोसो भाग आमी नियाळ करचो, तोच वाचचो. आमचो उद्देश जाणवाय जोडचो न्हय, देवाच्या पुताक आमच्या थंय रुपांतर करचो. देखून तांणी दिल्लें विधान द ट्रान्सफॉर्मेटिव्ह मेथड म्हणटा आमी. ट्रान्सफॉर्मेटिव्ह मेथड. देखून भाव भयणी संपया. एमाउसाच्या गडितांत आमकां कितें पळोवंक मेळटा? जेजून त्या दोगा शिसांक जम्यामध्ये तावन विंचले न्ही, त्या शिसां मदले विंचले न्ही, तांकां एक आपोवणें दिलें. शीस आसले ते आपोस्तल जावच्या बरी, पूण आपोस्तल न्हय ते, कित्याक 11 जण ताच्या उपरांत एकल्याक तांणी विंचलो, मागीर उपरांत 6 पावली म्हणटा आपूण आपोस्तल म्हणून. पूण आपोस्तलो म्हळ्यार बरी खबर भायर व्हरचो, बरी खबर दिवचो. आनी हे दोग शिस तांच्या जिणेन जाल्लो अनुभव वचून तक्षण वचून त्या 11 वचून सांगतात आमी जिवंत देवाक पळयला. देखून हे मिसांव देवाचें उतर आयकत आसतना, हे आमी हेर संस्कार संभ्रमतना हे देवाचें उतर परत्यान आमकां आयकूंक मेळटना आमचें थंय तें रुपांतर जावंक जाय. आमी देवाच्या कृपेन नवी रचना जावंक जाय. आमचें आदलें सैम आतां नपयस जालां म्हणटा सांबावलो. देवाच्या कृपेन नवें जिवीत आमी जोडूंक जाय.